नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरगाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. चलयेची आवय आणि खुनी बायले मदी वादांतल्यान उसगावात 4 वर्साच्या चलयेचो तिडकीन खून. पुलीस म्हणटात टपात बुडोवन मारले. ब्लॅक मॅजिका खातीर खून न्ही, मात सुवातेर ब्लॅक मॅजिकाची चिन्हां. कर्नाटकच्या बेकायदेशीर खण आणि फटिंगपणाचे केसींतल्यान गोंयचो मंत्री रोहन खंवटे आणि ताचो भाव निर्दोश. बेंगलुरू सिटी कोर्टाचो निकाल. म्हापशे अर्बनाच्या नंदादीप बिल्डिंगेच्या जमनीचे 80 ते 100 कोटी रुपया मेळूंक शकता. आदलो चेअरमॅन खलप म्हणटा सरकारान मनार घेतल्यार बँक परत सुरू जावं येता. सरकारी नोकरे खातीर प्रायव्हेट कंपन्यांनी कामाचो अणभव सक्तीचो. पीएम इंटर्नशीप कार्यावळीक मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. येवजणे सकयल 1000 इंटर्नशीप रिते पोस्ट. पर्वरेच्या खापरेश्वराच्या पुनर्स्थापणुकेक नव्या देवळाक प्रसाद जालो. मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग देवूळ बांदून दिवचे. दिल्ले उतर पुराय करचे, थळाव्यांची मागणी. तिळारी धरणाच्या वाठारातली खडयेची खण बंद करात. चालू उरल्यार धरण फुट्टले. खानयाळच्या थळाव्यांचे धरणे उपास. सरकारान लक्ष घालचे, थळावे मागतात. फोंडे आणि हरमालात 2 अपघातांनी दोग सोंपले. फोंड्यात ट्रक 2 व्हिलरीचो अपघात, घोव सोंपलो. घरकान्न जखमी. हरमालात 2 व्हिलरीच्या धपक्यान एकलो गेलो. काँग्रेसीच्या 8 फुटीर आमदारासयत सभापतीक सुप्रीम कोर्टाची नोटीस. आमदारांक अपात्र थारावक हायकोर्टान दिल्लो न्हयकार. ताका गिरीशाच्या सुप्रीम कोर्टात आव्हान. चलयेची आवय आणि दुबावीत बायले मदीं आशिल्ल्या वादाक लागून उसगावात 4 वर्साच्या चलयेचो खून. ब्लॅक मॅजिका खातीर खून न्ही म्हूण दक्षिण गोंय एसपी टिक्कम सिंग वर्मा उलयलो. मात सुवातेर ब्लॅक मॅजिकाची चिन्हां. चलयेक पयलीं खंय चॉकलेट दिता सांगून घरांत आफयले आणि टपात बुडोवन मारले म्हूण पुलीस तपासांतल्यान स्पश्ट. दुबावीत जोडप्याक 6 दीस पुलीस कस्टडी. उसगावा तिस्कार 4 वर्साच्या चलयेचो खून चलयेची आवय आणि दुबाविता मदीं आशिल्ल्या वादांतल्यान म्हूण पुलीस सांगतात. ब्लॅक मॅजिकाचो खंय एंगल बेश्टोच. चलयेक टपात घालून मारले आणि उपरांत पुरले म्हूण पुलीस तपासांतल्यान स्पश्ट. Of technical and human intelligence, we narrowed down on one of the neighbors in the area, and upon proper interrogation they confessed to the crime and they showed us where they had killed the girl and they buried the girl. GM for exhumation because they had killed the girl and then they had buried in their own house in the back room. The girl which was killed, her mother and this accused lady had an heated argument about something. So in rage of that, she took the girl into her house and then when the husband came inside, they both killed. उनको बच्चा नहीं था. ब्लैक मैजिक का इसमें हमें कोई साइन नहीं मिला. हमारी पूरी फॉरेंसिक की टीम वहाँ गई, पुलिस सर्जन वहाँ गए, हम भी वहाँ गए थे. उसमें एक इस तरीके का कुछ भी नहीं निकला कि कोई ब्लैक मैजिक हो. तो ये बेसलेस है. पहले ज़बरदस्ती उसको डुबाने की कोशिश की, उसी में फोर्स यूज़ की. उस लड़की का जो बच्ची थी उसका चेहरा उसको डाल के ज़बरदस्ती उसको डुबाने की कोशिश की. पानी रखा हुआ था तो उसमें उसको थोड़ी सी चोट भी है. उसमें फिर वो उसको डूब के तब मंत्री राणे म्हणटात दुबाविताचेर खर कारवाय जावची म्हूण एसपीक बरयतले. हांवें ऑलरेडी पत्र बरयलां डीजीक आनी तेजेर आनी मुख्यमंत्री बी लक्ष आनी म्हाका असले गोश्टी घडू नये. असले गोश्टी घडटा तेन्ना दुख्ख जाता आनी हांवें आमदार म्हणून हांवें ऑलरेडी पुलिसेक हांवें पत्र बरयलां. ते पूर्णपणे कारवाई तेजेर जावची. पूण तरीच दुख्खद अशी घटना ती आनी अशी घटना घडू नये तितकें ना म्हणूं शकता. गांवांतूय प्राण पावपाक लागले. सो
गांवांत क्रायमचो विशय ते कित्याक व्हॉट इज द बॅकग्राऊंड ऑफ दॅट यू टू चॅक न्ही. गांवांत क्रायम आमच्या खंयच आमच्या भागांत असल्या गोष्टी घडना, पूण जेन्ना घडटा तेजेर योग्य ती कारवाय म्हाका खात्री आसा की होम डिपार्टमेंट आनी पुलीस अधिकारी योग्य तरेची कारवाई घेतले. क्रायम कॅनॉट बी आय मीन पीपल हू क्रिएट दिस टायप ऑफ एक्टिविटीज हॅव टू बी पनिश्ड. दुबावीत बाबासाहेब आलार आणि पूजा आलाराक 6 दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्या. पुलीस सगळ्या अँगलांनी खंय तपास करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशे अर्बन बँकेची नंदादीप बिल्डिंगेच्या जमनीचे मार्केट रेटीन उण्यात उणे 80 ते 100 कोटी रुपया मेळूंक शकतात. हातूंतल्यान डिपॉझिटरांच्या आशिल्ले पुराय 72 कोटी फारीक करूं येता. बँकेचो आदलो चेअरमॅन रमाकांत खलप उलयलो. सरकारान विचार केल्यार खंय बँक परत सुरू जावं येता. 25 कोटी मोडून सरकार म्हापशा अर्बनाची नंदादीप बिल्डिंग घेतले. कितल्याशाच लोकांचे पैसे म्हापसा अर्बन बँकेन अडकल्यात. लोकांचे पैसे परत दिवंक सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. 25 कोटी मोडून सरकार ती बिल्डिंग घेता. लोकांक काय प्रमाणात पैसे मेळचे म्हूण सरकारान मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय घेतलो. बँकेचो आदलो चेअरमॅन रमाकांत खलप म्हणटा निर्णयाक येवकार. 5 लाख रुपये दरात रणकोचे 5च धरता म्हणजे जास्त मिळू शकता. तर 100 उरले 5 लाख म्हणजे 50 कोटीचे उत्पन्न फक्त त्या ग्राउंड फ्लोर मिळता. आणि मागे तुम्ही असे वयर जर गेले तर 5 लाख 3 लाख 2 लाख किमान 1 लाख वरचे मजले 6 लाख. याचा अर्थ 100-150 कोटी पर्यंत त्या रेनोव्हेटेड किंवा रिबिल्ड अशा त्या इमारतीतल्यान मेळटा. लोकांचे देणे कितले आसात हे मानता कित्याक हांव हे शेवटी काही डिपॉझिटर्सचे पैसे बँकेन गुंतलेले आसात. ते इन्व्हेस्टमेंट ऑलमोस्ट अबाउट 100 crores आसा बाय वी आर डिपॉझिट्स. आणि आम्ही ते अशा पर्यंत म्हणजे लोकांकडे आम्ही क्लेम मागली. लोकांनी आपले क्लेम पैसे दिवचे म्हणून. त्यावर असे दिसून आले की सुमारे 30 कोटी रुपये लोकांनी क्लेम करूकच ना, कारण ती रक्कम खूप लहान असतात. कोणाचे 500 असतात, कोणाचे 1000 रुपये असतात, कोणाचे 3000 रुपये असतात. आणि क्लेम असतात ती अबाउट 70 crores. So 70 plus 30 it is 100 crores. So therefore government can easily take this over. In the first round they can pay off those who have claimed 70 कोटी रुपये सहज फारीक केले. त्या राज्यातली सहकार बँक ही अर्बन कॉपरेटिव्ह बँक परत एकदा उभी करपाक बरी बुद्धी बोडगेश्वरान दिवची, खापरेश्वरान दिवची, गोंयच्या सगळ्या देव देवतांनी दिवची. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. परवरेच्या खापरेश्वर पुनर्स्थापणुकेक आणि नव्या देवळाविशींचो प्रसाद जालो. थळाव्यांची माहिती. मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग देऊळ बांदून दिवचे म्हूण थळावे उलयले. देवळाचो जागो खंय थारला. मजगती मंत्री रोहनाक घेवन थळावे 2 दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले. प्रसाद जालो की देऊळ बांदून दिता म्हूण मुख्यमंत्र्यान तांकां उतर दिल्लें. परवरेचो ग्रामदेव बेताळा कडेन खंय प्रसाद घेतलो. फाटल्या कांय दिसांसावन परवरच्या देव खापरेश्वराचो विशय चर्चेत आशिल्लो. देवाक रस्त्याच्या कामाक लागून जागे वयल्यान हालयल्या उपरांत पुनर्स्थापणुकेक आनी नव्या देवळा विशयीचो प्रसाद जालो. थळाव्यांची माहिती. परवरीचो ग्रामदेव वेताळा कडेन खंय हो प्रसाद घेतला. आम्ही सगळे जाण मेळून हांगा प्रसाद घेवपाक आयिल्ले, पण आतां प्रसाद आमकां बरो जालो. आतां आमी रिक्वेस्ट करता की सेम मुख्यमंत्री आनी रोहनबाब खंवटे हांकां आमी रिक्वेस्ट करता, उपकार मागता की आमकां बेगीनच्या बेगीन प्रसाद बरो जालो आनी बेगीनच्या बेगीन आमकां देवूळ बांदून दिवचें. प्रसादार सांगलें तुमचें जालें म्हणून. जागो भरण्यात केल्लो आहा त्या जाग्यार आमी आतां प्रसाद घेतलेलो आहा. तितून तेणी देवान आमकां उतर दिल्लें आहा. बाबा सगळें तुमचें ओके आहा, सगळें तुमी करा, फुडें सरा आनी करा. तितून आमी फुडें सरलेले आहा. मेळटा ते म्हायती प्रमाण सुकूर नव्या बायपास रस्त्याच्या कुशीक खंय कोमनीदादीचो जागो आसा. ताचें खंय फाल्यां इन्स्पेक्शन जावपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रायव्हेट कंपनी कडेन एका वर्साचो कामाचो अणभव ना, तांकां सरकारी जॉब ना. साखळे पीएम इंटर्नशीप कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. पीएम इंटर्नशीप स्किमी सकयल गोंयांत 1000 सुवाती रित्यो. पीएम इंटर्नशीप स्किमी सकयल कंपन्यो 15 ते 20 हजार पगार दितात.
ते भायर येवजणेच्या 4,500 बेकार रावचे परस खंय इंटर्नशीप करची. स्टाफ सिलेक्शना वतीन हालींच परीक्षा जाली. थंय बरे मार्क घेतिल्ले भुरगे खंय प्रायव्हेट कामाचो अणभव ना म्हूण लिस्टांतल्यान भायर. ह्यान फुडें सरकारी जॉबां खातीर अणभव गरजेचो म्हूण मुख्यमंत्री साखळे PM इंटर्नशीप कार्यावळी उलयलो. गोंयांतल्यो जवळपास आयच्या घडीक आयच्या डेटीक 1,000 वॅकन्सीज वॅकंट आसा. आतां हो PM इंटर्नशीप प्रोग्राम कितें तेणी सांगला त्या प्रमाणे कांयच तुमकां करपाचें ना. तुमी फक्त पयलीं QR कोड स्कॅन करा आनी तुमकां रजिस्टर्ड करा. नोकरी खंय आहा तें ऑटोमॅटिकली तुमकांच ते PM इंटर्नशीप प्रोग्रामा खातीर हांगा आसा 4 न्ही 5 ऑप्शन्स दितले. उपरांत डिस्कस केले. तांचें म्हणणें आसा की फॉर द इंटर्नशीप प्रोग्राम वी आर पेईंग फ्रॉम द 15,000 to 20,000. कितले 15,000 ते 20,000 रुपया हाज्या मदीं आमी फारीक करता. फक्त सकाळी 9 ते 5 हो PM इंटर्नशीप प्रोग्राम करपाक, नोकरी न्ही. एडिशनली म्हणजे PM ऑफिसांतल्यान म्हणा किंवा कॉर्पोरेट मिनिस्ट्रींतल्यान म्हणा ते कितले पे करता खबर आहा? 4,500 रुपया. ते डायरेक्टली तुमच्या अकाउंटार येतले. म्हणजे कंपनी पे करतली धरून चल 15,000 रुपया किंवा कंपनी पे करतली 20,000 रुपया आणि 4,500 रुपया एवरी मंथ तुमच्या अकाउंटाचेर येतले. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 20,000 प्लस 4,000 24,400 रुपया. फाल्यां सकाळी जर तुमी गव्हर्मेंटात जॉबाक वतले, हाज्या पयलीं ते नासले, पिवनाचो पोस्ट आसूं किंवा LDCचो पोस्ट आसूं, जाल्यार तुमकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी. विदावट एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट कोणूच ह्यान फुडें नोकरेक कोणाकूच घेवचो ना. इन्क्लुडींग तुमी पास जाले सुद्दां जाल्यार पयरची स्टाफ सिलेक्शनची कमिशनची एग्जाम ज्यांच्यानी टॉप केली बट ज्यांच्या कडेन एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट नासले म्हणून तांकां स्क्रुटनी लिस्टांतल्यान भायर उडोवचें पडलें, कारण तांच्या कडेन 1 वर्साचें एक्सपिरियन्सूच नाशिल्लें. म्हणून एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी. आतां ही सर्टिफिकेट ती कंपनी बी दिना. ही सर्टिफिकेट ज्या पोर्टलाचेर तुमी रजिस्टर्ड केला त्या पोर्टलाचेर रजिस्टर्ड केल्या उपरांत तुमचो 1 वर्साची एटेंडन्स ही डायरेक्टली अपलोड जाता आणि ताज्या उपरांत 1 वर्सा उपरांत तुमी कंप्लीट केल्या उपरांत तुमकां सर्टिफिकेट जनरेट डायरेक्टली PM पोर्टलाच्या वयल्यान ती जनरेट जाता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. तिळारी धरणाच्या वाठारात सुरू आशिल्ले खडयेचे खणी बंद करचे. थळावे धरणे उपासाक दोडामार्ग खानयाळे गांवचे लोक म्हणटा धरण फुटल्यार मोठे अपकीर्त जातले. झेलेटीन घालून खंय खडपां फोडटात. सरकारान लक्ष घालून बेगोबेग बंद करचे म्हूण थळावे मागतात. आमकां म्हणणं आसा की आमी उपोशणाचो आमचो मुद्दो आहा की आमच्या संरक्षणासाठी ह्या संरक्षण चालू केलो आनी हांकां कशी परवानगी दिली डॅमाक. उत्तर गोंयासयत महाराष्ट्रातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उदका पुरवण करपी तिराळी धरणाच्या वाठारात स्टोन क्वारी सुरू आसात. अशें सुरू रावले जाल्यार धरण कोसळूं येता म्हूण थळाव्यांक दुबाव. स्टोन क्वारी बंद करूंक थळाव्यांचें उपोशण. क्वारी ज्यो चालू आनी अशें हेतून क्रॅक गेल्ले. आयज खंय तरी कोयनांक एक होल पडलो तसा हेतूनसून होल पडलो आनी पाणी लिकेज जालो. फाल्यां ते पावसान उदीक स्लायड जाली आनी मायेनाच्या सारकी परिस्थिती जाली जाल्यार हांगाल्यान उदक सगळें वयतलें गोवन वयतलें, सगळे विध्वंस जातलो. आनी हांकां शासन हाका सगळ्याक जबाबदार आमचो महाराष्ट्र शासन आसा. महाराष्ट्र शासनाक हेंच्यांनी परवानगी कशी दिली, ही कशी दिली आमी तांकां आज तेकाच लागून विचारता आनी तेकाच लागून उपोशणाक बसता. हें आसा की बंद जाल्या शिवाय आमी हांगाल्यान उठचे ना. तुमचें उपोशण चालू आसता. उपोशण चालू उरतलें सगळें आमचे कंटिन्यू कितके दीस लागून आमचें उपोशण चालूच उरतलें. कितके ह्यो टोटल 8-7 क्वारी आहा. आणि ही आम्ही इथं आहोत ही आमची एक संरक्षण भिंत आहे आणि ही जर भिंत तुटली तर आमच्याबरोबर तुमचा गोवा पण राज्य जाणार आहे वाहून. ते डायरेक्ट समुद्राला मिळणार आहे. त्याच्यामुळे गोवा शासनाला मी विनंती करतोय की तुम्ही याच्यामध्ये हस्तक्षेप करून हे तात्काळ बंद करून घ्यावे. धरणाक तेकोन ब्लास्टिंग चालू आहा ह्यूज प्रमाणान जे क्वारीचे जे फातर काडपाचें काम चालू आनी हांगा अक्षरशः तुमी केबल पळयले हांगा तुम्ही पळयले जाल्यार हांगा ब्लास्टिंग करून काडटा आनी थोड्या अंतराचेर तो धरण आसा हांगाच्यान तुम्ही पळयता हे जेन्ना ब्लास्टिंग करता तेन्ना कितल्या प्रमाणान जी ही जागा आसा ती हालता हे सरकाराकय खबर आसा. आणि जर तुम्ही विचार करा फाल्यां सकाळी जर अशी जर ब्लास्टिंग हांगा चालू रावली धरणाक तेकोन आनी फाल्यां सकाळी जर कितें जालें जाल्यार हेची कितें हानी जातली हेची आयज गोंयच्या CMान विचार करपाची गरज आहा. WRD मिनिस्टरान विचार करपाची गरज आहा. स्थानिक प्रशासनान म्हणजे हांगासली जे तहसीलदार कार्यालय आसा आनी बाकीच्यो
ज्यो यंत्रणा आसा सरकारी तेंच्यांनी ह्या सगळ्या गजाली कडेन कानाडोळा केल्लो आसा, दुर्लक्ष केल्लेलें आसा. डॉक्टर गाडगीळ समिती जी आसा, ज्या समितीन हो पश्चिम घाटाचो वाठार पर्यावरणीय संवेदनाक्षम आसा अशें सांगलाले आनी त्या वाठाराचे राखण जावची अशी मागणी केल्ली. पण दुर्दैवान तेच्या उपरांत जो हाय लेवल कमिटीचो अहवाल जो आसा डॉक्टर कस्तुरंगन हांच्या अध्यक्षते खाला तयार केलो, तितून दोडामार्ग तालुक्यांतलो हो जो पर्यावरण संवेदनशील वाठार आसा तो काडलेलो आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. फोंड्या आनी हरमला जाल्ल्या 2 अपघातांनी 2 जाण सोंपले. फोंड्या ट्रक आनी 2 व्हिलरीचो अपघात. 2 व्हिलरी वेलो एकनाथ शेटकार म्हणटा तो जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार घेतना सोंपलो. घरकान्न जखमी, तिका जीएमसीत घाल्या. हरमलात चलत वतना एकल्याक 2 व्हिलरीन मोखलो, तो आगताक गेलो. फोंड्या जाल्ल्या अपघातात जोडप्यांक बरीच दुखापत जाल्ली. उपचार सुरू आसतना एकनाथ शेटकार म्हणटा तो जिल्लो हॉस्पिटलांत सोंपलो. ताच्या घरकान्नीचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. आयज फर्मागुडी हांगासर एक 2 व्हिलर आणि एक गुड्स ट्रक हे दोनी ह्यो गाडयो फर्मागुडी दिशेन वयताल्यो आनी जे 2 व्हिलर आहा तिका जो गुड्स ट्रक आहा तो ओवरटेक करतालो आनी ओवरटेक करतना एक कपल जे मोटरसायकलीचेर आशिल्ले तेंची गाडी ही 2 व्हिलर तेंच्या व्हडल्या गाडयेक लागली आनी ती सगळी सकयल पडली आनी तांकां मेजर अशी मार लागला म्हणून जेन्ना शिफ्ट करताले हॉस्पिटलांत तेन्ना जो एज 67 एकनाथ शेटकर हेका जेन्ना ट्रिटमेंट करताले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेन्ना ताका मरण येयल्लें आसा आनी ताजी बायल सुलोचना शेटकर एज 57 हिका जीएमसीन रिफर केल्ली आसा. मजगती हरमला रघुनाथ गोकाळकर म्हणटा तो आदलो सरकारी कर्मचारी सोंपलो. रस्तो क्रॉस करतना गाडयेचो अदमास चुकिल्ल्यान 2 व्हिलरीन वचप्यान ताका मोखलो, आगताक सोंपलो. गाडी चलोवपी ऑफ ड्युटी पुलीस म्हूण म्हायती मेळटा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी मकबूल माळगेमणी. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. कर्नाटकाचे बेकायदेशीर खण आणि फटिंगपणाच्या केशींतल्यान गोंयचो मंत्री रोहन खंवटे निर्दोश. बंगळुरू सिटी कोर्टान रोहन आनी ताचो भाव राजेश खंवटे आनी हेरांक निर्दोश जाहीर केले. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 8 फुटीर आमदारां सयत गोंय विधानसभेच्या सभापतीक सुप्रीम कोर्टाची नोटीस. 8 आमदारांक अपात्र थारावचे म्हूण काँग्रेसीच्या गिरीशान घाल्ल्या याचिका सभापतीन भायर मारिल्ली. ताका गिरीशान हायकोर्टात चॅलेंज केल्ली. हायकोर्टान सभापतीचो निवाडो उखलून धरिल्लो. हायकोर्टाच्या निवाड्याक आतां गिरीशान सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला. खाजगी कंपन्यांनी गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवंक जाय ते मान्य, मात कांय वेळार कंपन्यांक गोंयांत स्किल कामगार मेळनात. गोंयांत कामगार मेळनात तेन्ना भायल्यांक घेवपाचो पर्याय आसचो. जीसीसीआयचो अध्यक्ष बाबा धेंपो उलयला. सरकारान स्किल बिल्डअप करपाचेर खंय फोकस करचो. गोंया भायर रिक्रुटमेंटाच्यो जायराती करपी कंपन्यांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. जीसीसीआयचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो म्हणटा सरकारान कंपन्यांक सक्ती करची न्ही. जायत्या वेळार खंय गोंयांत स्किल कामगार मेळनात. म्हाका दिसता दीस फायन इज अ लिटल टू स्टीप, म्हणजे स्पेशली फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर पीपल. कळ्ळें, हांव व्हडल्या धंद्याचें उलयना, पूण आजूच जर कॅबिनेट डिसिजन जालां जाल्यार आमकां तें आमच्या मॅनेजींग कमिटी मिटिंगेन घेवचें पडटलें, मेंबराचो फीडबॅक घेवचो पडटलो. आनी जर तर मेंबरांक दिसता की द फी इज टू हाय, पळय प्रत्येकाक, आनी आय कंप्लिटली अंडरस्टँड द स्पिरीट की गोंयकारांक प्रेफरन्स मेळपाक जाय जॉबाक आनी हातून दुसरो ओपिनियनूच ना. पूण एट द सेम टायम कितें जाता, थोडेशे स्किल्स पळय आसता न्ही, त्यो स्किल्स एक एकदां आमकां मेळना इंडस्ट्रीक. ह्या विशयाचेर जीसीसीआय चर्चा करून निर्णय घेतली. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रींक सरकारान घाल्ली फायन खंय चड जातली. स्किल बिल्डिंगाचेर सरकारान फोकस करचो. स्किल बिल्डींग हें आमकां, आनी हांव गव्हर्मेंटानूच म्हणना, प्रायवेट सेक्टरानूय इनिशिएटीव घेवंक जाय
की बाबा गोंयच्यो इंडस्ट्री कितल्यो आसा, कसले तरेच्यो आसा आनी थंय स्कील रिक्वायरमेंट कितें आसा. हें तर आमी थ्रू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट एंड थ्रू गव्हर्मेंट हेल्प स्कील बिल्डींग करीत जाल्यार हो विशय ऑफ नॉन गोवन गेटींग एम्प्लॉयड येवचो ना. कित्याक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जे हांव उलयतां, आमच्या मेंबरा कडेन उलयतां, ते म्हणटा एकदां स्कील आमकां मेळत ना, एडवर्टायज करून मेळना, हातूंत लेबर डिपार्टमेंटान वचून मेळना. म्हणजे तें मातशें म्हाका म्हणजे नम्र विनंती आसा सरकारा कडेन, तोय मातसो फॅक्टर हें करचो. आनी जी हे क्वांटम ऑफ पेनल्टी आसा न्हय ती आमी मातशी स्टडी करची पडटली. आनी आमच्या मेंबरांक तर दिसता की बाबा स्पेशली जे स्मॉल स्केल बिझनेस आसा तांकां इफ इट इज टू स्टीप then we'll make appropriate recommendation or representation to the government. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. म्हापसा उत्तर जिल्लो हॉस्पिटलात रिपोर्ट करपाक लोकांच्यो ओडीपी भायर लायनी. रिपोर्ट करूंक गायड करपी मनीस नाशिल्ल्यान लोकांची खंय गर्दी पडली. स्टाफ टायमार पावना म्हूण लोकांच्यो कागाळी. मेडिकल सुप्रिटेंडंट वर्षा मंजू म्हणटा स्टाफ कामार आयिल्लो, वर्कलोड आशिल्ल्यान कळाव जाला आसुये. कांय दीस आदी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात अचकीत भेट दिवन कामाचो आढावो घेतिल्लो. कांय अधिकाऱ्यांक स्टाफाक आनी नर्सींक उजरावन काडिल्ल्यो. मात आतां पळोवपाक गेल्यार रिपोर्ट करपाक परत लोकांक वरांची वरां लायनीक रावचें पडटा. स्टाफ वेळार पावना म्हूण लायनीक राविल्ल्यांच्यो कागाळी. टायम इतलो आला की टायम इतलो आला 9 जावन गेली न्हू. आम्ही इतलो कोण रावपाचे, कोणा डायबिटीस कोणा कितें हांगा ते रावपाचे कितें आमी इतलो कोण. मेडिकल सुप्रिटेंडंट म्हणटा स्टाफ आयिल्लो, स्टाफ आपलें काम करतालो, ताचेर घडये वर्कलोड आशिल्ल्यान कळाव जाला आसुये. He reports at 8 o'clock and he was sorting out all the reports which are to be put in a particular format date wise, and after separating out all those reports then he comes. Probably he might be 10-15 minutes late. If yesterday's lot is on a higher side, then it takes a little more time for sorting. So he might have reached a bit late. Secondly, we will see to it that some help is given to him because sometimes the workload is very high. So we'll see to it that he gets some help and he sticks to the timing of at least 9, 10, 9:15. He should be there at the dispatch counter because morning he goes and does all the sorting. So which takes some time, which takes around 1.5 hour. So we'll see to it, we'll put it into place. घडये स्टाफ कमी आसुये आनी वर्कलोड येताय आसुये, मात ताच्या खातीर उपचार घेवपाक आयिल्ल्या लोकांक कितलो वेळ लायनीक रावचे होवूय प्रस्न. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. शेतकारांनी आपली जमीन टेनन्सी एक्टा खाला विकत घेवची, शेतकीय संचालकाचो सल्लो. पीएम किसान सन्मान निधी स्किमीच्या वर्साक 6,000 रुपया निधी मेळटा. मात अंदू गोंयच्या 88% कृशी कार्डवाल्यांक शेतकारांक स्कीम मेळना. 1/14 उतार्याचेर ऑक्युपंट कॉलमात नाव ना, तांकां खंय स्कीम ना. जे आमचे कडेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन जे रजिस्टर जाल्ले आसा त्या सगळ्या लोकां कडेन एक अपील आसा की तुमी जो टेनन्सी अंडर जो पळय रायट आसा त्या रायटांतल्यान तुमी जे कोण टेनंट म्हूण रजिस्टर जाल्ले कडेन आसा तेणी आपले रायट वापरून तेणी ती जमीन परचेस करपाक जाय अंडर टेनन्सी एक्ट. जर एकदां जर टेनन्सी एक्टा अंडर ती जमीन जर परचेस केली जाल्यार ऑटोमॅटिकली ते ऑक्युपंट्स कॉलमाक येतले एज अ ओनर म्हूण येतले, डीम्ड ओनर म्हूण येतले. आनी एकदां जर डीम्ड ओनर म्हूण जर ते जाले जाल्यार ते ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवपाक ते पात्र जातले. ह्या वर्सा कितल्या जाणांक सो आतां आमचो हल्लीच आमच्या हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान 19वो इन्स्टॉलमेंट रिलीज केल्लो पयरच, म्हणजे म्हाका दिसता फाटल्या आठवड्याक. सो 19वो इन्स्टॉलमेंट जेन्ना रिलीज जालो तेन्ना फक्त गोंयच्या 6,407 लोकांकच हेजो बेनिफीट मेळ्ळो. आतां हे बेनिफीट घेता आसतना अजून एक हें आसा की तो बेनिफिशरी जो आसा तो इन्कम टॅक्स पेयर आसपाक जायना. इन्कम टॅक्स पेयर जर आसलो जाल्यार तो ऑटोमॅटिकली ह्या स्किमींतल्यान भायर पडटा. सेकंडली तो खंयच्याय हेजो इलेक्टेड मेंबर आसपाक जायना खंयच्याय बॉडीचो. जर इलेक्टेड मेंबर आसा जाल्यारूय बी ताका तें बेनिफीट मेळना.
सो तरी पूण आमचो जर गोंयचो शेतकारांचो आंकडो आनी हे बेनिफीट जे शेतकारांक मेळटा तो जर आंकडो जर पळयलो जाल्यार आमचे चडांत चड जे शेतकार आसा ते ह्या स्कॅमी पासून वंचीत उरता, फाटीं उरता. कित्याक म्हणल्यार तेंचें नांव फॉर्म 1 and 14 ऑक्युपंट्स कॉलमाक ना. शिक्षण खात्याकडे नोंद नाशिल्ल्या शाळांनी पालकांनी आपल्या भुरग्यांक घालचे न्ही. बेकायदेशीर स्कुलां चलयतल्यांचेर कारवाय करतले. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सांगता. बेकायदेशीर शाळांचो डाटा खंय म्हयन्या भितर दिता. रजिस्टर नाशिल्ल्या स्कुलांनी शिकपी भुरग्यांक फुडल्या वर्गात ऍडमिशन मेळचें ना. थोडी शाळा आतां प्री प्रायमरी ती घरांनी चलता. खंयच्या एका रुमान असल्यो प्री प्रायमरी शाळा चलता. हांव अंगणवाडीचें उलयना, हांव प्री प्रायमरी नाल्यार पूर्व प्राथमीक शाळांचें उलयता. आनी पेरंट्स भुरग्यांक त्या असल्या शाळांनी जांकां गव्हर्मेंटाचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे कसलेंच परमिशन ना थंय धाडटा. जांचे कडेन सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर, ल्हानसो प्ले ग्रावंड, अश्यो ज्यो फॅसिलिटी, सेपरेट बॉयज गर्ल्स टॉयलेट अशें आसा तांकां प्रोविजनल परमिशन आमी दिलां. सो हांव पेरंट्सांक सांगूंक सोदतां की तुमी ह्या शाळेन जेन्ना तुमी एडमिशनाक वता तेन्ना पळयात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे, डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचे रेकग्निशन ऑर परमिशन आसा काय ना तें. जर रेकग्निशन ना, परमिशन ना जाल्यार त्या स्कुलान आपल्या भुरग्याक एडमीट करूं नाका. तें शिक्षण फुडल्या खंयच्याच एडमिशनाक आमी कन्सिडर करचें ना. सो हांव सगळ्या असल्या स्कुलां चलयता तांकां रिक्वेस्ट करता की जर ते इल्लिगली स्कुलां चलयता जाल्यार तांणी ते बंद करचें. थोड्याच दिसांनी आमचे तालुका लेवल ऑफिसर्स, झोन लेवल ऑफिसर्स सगळे सर्वे करतले आनी अशें जर स्कूल खंय आसा जाल्यार ताजेर आमी एक्शन घेवपाक आतां स्टार्ट करतले. कित्याक एज पर रूल इल्लिगली असले स्कूल चलोवप इज पनिशेबल ऑफेन्स. ताका फायन आसा, 50,000 पर्यंत रुपयाची फायन आसा. आनी जर आमी सांगले तरी आसतना स्कूल चलयले जाल्यार एवरी डे 10,000 अशी ती फायन आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.